दिवचलच्या कोर्टा कडल्यान बाजारात वचपी रस्त्याचेर उबे रावपी पदेरांक पालिकेन धांवडावन घातल्या। येरादारीक आडमेळ कळशात जाल्यार खबरदार अशी कडक ताकीदूय पालिकेन ह्या पदेरांक दिल्या। कोर्टा कडल्यान वलताचेर पाव विकपी पदेरांक लागून हो रस्तो येरादारीक धोक्याचो जाल्लो। ल्हानसान अपघातूय जाताले। पालिकेच्या शिटकावणे उपरांत कोर्टा कडेन रावपी पदेरांनी आपली बिटकी दुसरी कडेन गुटलायल्या। एक्शन घेतलेले आम्ही तांकां वॉर्न केल्लेले आसा की तुम्ही टनाचेर चडशे टनाचेर रावतात ते कोर्टा कडेन। तांकां सांगलां तुमी कोर्टा म्हणजे टनाचेर रावचे ना नाल्यार आमी तुमकां काडटले म्हणून सांगलां। पण आमचे आयज म्हणजे चालू आसतले हे तांकां मार्केट इन्स्पेक्टरांक हांव हें करता, परत एकदां निर्देश दिता की तेंच्यांनी थंय हें करचें म्हणून वयचें। अशे कितक्या जाग्यांचेर रावता ते? एक दोन जागे आसा, मेन चडशे ते कोर्टात कडेन आसता। मेन तेंचे भितर मार्केटान भितर घेता थंयच आसता पळय ते आसा, लक्ष आसा आमचें। आनी व्हडले चडशे खंय ना, पूण मेन तोच जागो आसा। जालें चालू आसलें पूण आतां दिना ना, आदी दिवंक ना म्हणजे तांकां वॉर्निंग दिल्ली सगळ्यांक की तुमी थंय रावं नाका म्हणून। तेंच्यांनी सांगलें आमी रावचे ना म्हणून। पूण आतां परत सुरवात जाता अशें आयकल्या, परत ते रावपाचो प्रयत्न ते करता म्हणून हांव लक्ष दितां। दिवचल शारात सध्या पदेरांचो आंकडो वाडला। सकाळ आणि सांजेच्या वेळार हे पदेर शारात वचत थंय रस्त्याचेर मदीं उबे रावन पाव विकतात। कोर्टा कडल्यान बाजारात वचपी रस्त्या वयल्या वलताचेर तर हे पदेर सकाळ आणि सांजेच्या वेळार उबे रावन पाव विकताले। हाका लागून हो रस्तो येरादारीक धोक्याचो जाल्लो। ह्या पदेरांक लागून ह्या वलताचेर ल्हानसान अपघातय जाताले। ह्या पदेरा आड पालिके कडेन कागाळ आयले उपरांत पालिकेन ह्या पदेरांच्या आड कडक पावलां उखल्ल्यात। ह्या रस्त्याचेर उबे रावन जर पाव विकशात आनी येरादारीक आडमेळ करशात जाल्यार कडक कारवाय करतले अशी ताकीद पालिकेन ह्या पदेरांक दिवन ते जागे वयल्यान धांवडावन घातल्या। ह्या पदेरांनी आतां बाजारात सुरक्षीत अशा ठिकाणाचेर उबे रावन पाव विकपाक सुरवात केल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत।